नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सध्या आसाम भेटेर आसात. गुवाहाटी खानाबारा वाठारांत वेटरनरी महाविद्यालयाच्या खेळामेळार जाल्ल्या बसकेंत लोकांनी तांकां व्हडलो येवकार दिलो. 2 दिसांच्या ह्या आसाम भेटेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 11,000 कोटी रुपयांच्या वयर प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुनियादी फातर बसयले. ह्या वेळार ताणें उलयतना सांगलें की आसाम सयत पूर्वोत्तर राज्यांत सरकारान उदरगतीच्या दिकेन पावलां उखल्ल्यात. जानते हैं कि 10 साल पहले असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति थी. पूरे नॉर्थ ईस्ट में रेल यात्रा और हवाई यात्रा बहुत ही सीमित थी. सड़कें संकरी भी थी और खराब भी थी. एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना तो छोड़िए, एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने में भी कई घंटे लग जाते. इन सारी परिस्थितियों को आज भाजपा की डबल इंजन सरकार ने, एनडीए सरकार ने बदला है. साथियों, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने यहां विकास पर होने वाले खर्च को 4 गुना बढ़ाया है. 2014 के बाद रेलवे ट्रैक की लंबाई 1900 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाई गई. 2014 से पहले की तुलना में रेल बजट करीब 400% बढ़ाया गया है. और तब तो प्रधानमंत्री आपके आसाम से चुन करके जाते थे. उससे ज्यादा काम ये आपका साथी कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी माँ कामाख्या देवीच्या देवळांत दर्शनाक येवपी भाविकां खातीर आशिल्ल्या सोयीचो बुनियादी फातर बसयलो. ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें की माँ कामाख्या देवीच्या दर्शना खातीर आनी ह्या तीर्थक्षेत्राकडेन येवपी भाविकांक एक उंचेल्या पावंड्यावेली सोय हांगासर उपलब्ध जातली. हमारे मंदिर हमारी आस्था के स्थान ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है. ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं. दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई, वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए. कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता. मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में अब भारत में स्थितियां बदल गई है. भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है. येवपी लोकसभा वेंचणूक मतीत धरून भारतीय जनता पक्षान गांव चलो अभियान सुरू केलां. 11 फेब्रुवारी मेरेन हे अभियान चलतलें. देशातले 7 लाख गांव आनी पक्षांच्या बुथांचेर कार्यकर्ते आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकाराच्या कामाचो नियाळ दर व्यक्तीक पावोवपाचो उद्देश ह्या अभियाना अंतर्गत आसा. ह्या अभियानात 30 लाख कार्यकर्ते वांटेकार जातले. हाका लागून संघटनेन 999 जिल्हे आनी 16,188 मंडळांत प्रशिक्षण शिबिरां आयोजीत केल्यात. दिल्ली क्रायम ब्रांचाचो पंगड आयज शिक्षण मंत्री अतिशीच्या घरांत नोटीस दिवपाक पावलो. आप आमदारांक विकते घेवपाचो आरोप तांचेर आसा, पूण ती घरांत ना. आरोप गंभीर स्वरूपाचे आशिल्ल्यान दिल्ली पुलीस तपास कार्य करतात.
भाजपा फुडारी हरीश खुराना हांणी सांगलें की मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल आनी अतिशी हांणी फट उलयल्ले आसत जाल्यार तांकां जाप दिवची पडटली। बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदना चाहते हैं और लोटस 2 करना चाहते हैं। लोटस 1 में भी आपने यही आरोप लगाए थे और लोटस 2 में भी आपने यही कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति एक बात पूछ रहा है आपसे कि ऐसे व्यक्ति कौन से एमएलए हैं जो आप कह रहे हो खरीदना चाहते हैं, उनके नाम बताइए, और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जरा उनके नाम बता दीजिए। अब नहीं चलने वाला, अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। भाजपा फुडारी मनसिंदर सिन्हा हांणी सांगलें की दिल्ली क्रायम ब्रांच आतिशी कडेन पुरावे मागता आनी तांकां ते दिवचे पडटले। अब तक आतिशी जी भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह कह रहे थे हमारे पास सबूत हैं, हमारे 7 एमएलए खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब जब दिल्ली पुलिस बीजेपी की कंप्लेंट के ऊपर सबूत मांग रही है, क्राइम ब्रांच के लोग पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर गए तो अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए। अब पता चला है कि क्राइम ब्रांच वाले आतिशी जी के पास गए कि बहन आप ही सबूत दे दीजिए, आप ही वो नंबर दे दीजिए जिसने फोन किया, हम उसको ढूंढ कर लाएं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, उसको जेल में डालें जो तुम्हारे एमएलए को खरीदना चाहता है। अब वो भी गायब हो गई। और आतिशी जी जवाब तो देना पड़ेगा, किस एमएलए को फोन आया, किस नंबर से फोन आया, ये सबूत तो देना पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। नकली और झूठी बात करने के चक्कर में आपको भी इस मुकदमे में आना पड़ेगा। भाजपा फुडारी वीरेंद्र सचदेव हांणी दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या संदर्भात उलयतना सांगलें की ईडीच्या तपासात अरविंद केजरीवाल सहकार्य करिनात आनी सोरो घोटाळो प्रकरणात तांचो हात आसा। 5 सम्मन अरविंद केजरीवाल को जा चुके हैं और संवैधानिक पद पे बैठे होने के बावजूद भी वो उस सम्मन से बच रहे हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि दिल्ली में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है शराब नीति में, और अरविंद केजरीवाल का इस तरह से भागना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस घोटाले में उनका बहुत बड़ा हाथ है जिससे वो बचना चाहते हैं। लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फेब्रुवारीक मडगांवच्या बस स्थानकाचेर विकसित भारत कार्यावळीक संबोधित करतले। गोंयकारांनी व्हडा संख्येन ह्या कार्यावळीक उपस्थित रावचे असो उलो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मारला। गेल्ल्या 10 वर्सांत जाल्ली उदरगत तांणी त्या वेळार अनुभवची अशें तांणी ह्या वेळार मागलें। विकसित भारत विकसित गोवा 2047 गोंय सरकारान आयोजीत केल्ल्या ह्या रॅलीक येता त्या 6 तारखे दिसा मडगांवांतल्या बस स्टँडाचेर सगळ्या जाणांक निमंत्रण, सगळ्या जाणांनी 12 पर्यंत येवचे। विकसित भारत विकसित गोवा 2047 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आमचे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करपाक, फाउंडेशन स्टोन घालपाक आनी लोकांक सगळ्यांक गेल्या 10 वर्साच्या आमच्या अचिवमेंटाचेर उलोवपा खातीर येतात। हांव समेस्त गोंयकारांक, खास करून म्हज्या मोगाळ भयणीक आनी भावांक विनंती करता की तुम्ही सगळ्या जाणांनी येता त्या 6 तारखे दिसा ह्या रॅलीक सगळ्या जाणांनी येवचे, ह्या सभेक सगळ्या जाणांनी येवचे। गोंयचो विकास फाटल्या 50 वर्सांक जावं नाशिल्लो, तो विकास ह्या 10 वर्सांत डबल इंजीन सरकारांत माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वा खातीर जावपाक शकले। तांकां आभार व्यक्त करपा खातीर, तांकां देव बरें म्हणपा खातीर म्हाका दिसता समेस्त सगळ्या गोंयकारांनी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावचे। आयज संवसारीक कॅन्सर जागृताय दीस। आयज भारतभर वेगवेगळ्या कार्यावळींनी कॅन्सर दुयेंसा विशीं जागृताय करतात। गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तंबाखू पदार्थ लोकांनी वापरचे न्ही असो उलो मारलो। इंडियन कॅन्सर सोसायटीन सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले। टॉबॅको किंवा टॉबॅको रिलेटेड बाकीचे सगळे जावं तो मागीर गुटखा आसतलो, तंबाखू डायरेक्ट आसतलो, डेंटो बॅग्स आसतल्यो, पेस्ट आसतल्यो, हाच्या वेरियस रिलेटेड आमी सगळे जाण यूज करता। पण हे सगळे यूज करता आसतना ताजे इफेक्ट आमकां पयलीं दिसना, ताजे इफेक्ट आमकां 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी आमकां दिसून येता।
आणि त्या खातीर आमी सगळ्यांनी जर हाजेर मात करतले आसत जाल्यार पयल्याच पयलीं आमकां टॉबॅको यूज बंद करचो पडटलो. टॉबॅको रिलेटेड जितके सगळे प्रॉडक्ट आसा ते आमकां स्टॉप करचे पडटले. आमी आमचें आयुश्य जर आमी बरें दवरतले, आरोग्य जर आमी बरें सांबाळटले आसत जाल्यार आमी सगळ्यांनी टॉबॅको न यूज करप हेच गरजेचें आसा. इंडियन कॅन्सर सोसायटी हांच्यांनी आयचो हांगासर ल्हानसो स्ट्रीट प्ले ऑर्गनायज करून खास करून युथा खातीर जी मॅसेज दिली, जे टॉबॅको खातात तांच्या खातीर मॅसेज दिली आणि त्याच बरोबर आपल्या हेल्थ अवेअरनेसाचेरूय तेंच्यांनी सगळ्या लोकां पर्यंत मॅसेज पावयली. ह्या बद्दल तांच्या खूब खूब अभिनंदन करता. विशाखापट्टणमात सुरू आशिल्ल्या भारत आणि इंग्लंड मजगतीच्या कसलपी क्रिकेट खेळात भारताची स्थिती घटमूट जाल्या. भारतान इंग्लंडाच्या मुखार 399 धावण्यांची मोख दवरला. भारताक पहिल्या डावात 143 धावण्यांची आघाडी मेळिल्ली. दुसऱ्या डावात भारताक 255 धावण्यो करीत इंग्लंडा मुखार भारतान 399 धावण्यांची मोख दवरली. भारताच्या वतीन शुभमन गिलान शेकडो करीत 104 धावण्यो केल्यो. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. त्या खातीर आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दियात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यार 1995, डीडी फ्री चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यार 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यार 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार. Thank you.